हरे कृष्णा प्रणाम शुरू करूयात नव्हे. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. आद्യം ജാനു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथानिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णापादान् सहगणललिता श्रीविशाखानिदां च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पदे गोपेशा गोपिका कांदा राधा कांदा नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. ಗುರುಲೈ ಪ್ರಭುಪಾದಾಲಾಯಿ ಗೌರಿನಿದಾಲಾಯಿ ಪಾದಕಮಲಾಂಚೇರಿ ಅವ ನಮಸ್ಕಾರ करता दिंजावनो मगेर मुखार बेसले आशिल्ले सर्व भक्तजनाले पयांकडे हांव नमस्कार करता. मागीर तुमगेर सगळ्याले आशीर्वाद अनुग्रह जावंका म्हणून मागून घेता. आनीक आयचे टॉपिक दिल्या द लॉर्ड्स युनिक हाऊस होल्ड लाईफ म्हणून सिंत ಧಂಚೆ ಸ್ಕಂದ ಅಂತ ಸಿನೆ भाग ಅಂತೂ ಸಿನದ तवळी अंक 24 कशी म्हणून म्हळ्यार म्हाका कळचे मटा हांव सांगूंक सोदता. म्हळ्यार वेदांत सांगिन आयची म्हळ्यार अंक वेदांत सांगिन म्हळ्यार अंक आमी ती सगळं कोरता म्हळ्यार कृष्ण आमकां दाखोवन दिसता. ते काय दित म्हळ्यार ना तस्य कार्यम करणं च विद्यते अशें म्हणटा सांगिन्या. म्हळ्यार कृष्णान भौतिक लोकांतू साधारण आशिल्ले मनीस कशी आमी एक एक कर्म कोरता नाल्यार कशी आमगे जिवीत मुखार व्हरता अशें म्हळ्यार कृष्ण आमकां दाखोवन दिता. ताजी पतीता हाजी आमी मनाक वताय. थोडी 24 अंका इति म्हणून सगळं कुठे काही आमी कृष्णान करची आमकां हें करूं जमना अनुगच्छ करूं जमना कृष्णान करचें. म्हळ्यार उदाहरण जावन सांगत जाल्यार 16 सुनीक 8 जण बायलांक कृष्णान वाद्य केली. साधारण मनशाक ते साधने तवळी तशीच गोवर्धन पर्वत कृष्णान रांगोळी बोटारी 7 दीस राती 7 दीस दीस सगळं धरलं आमकां साध्य तें सगळं तवळी कृष्णान करचें सगळं कुठं काही आमकां करूं जमना जाल्यार छान काही सगळं आमी कृष्णान काही कोरता म्हणून सांगून दिता. हांगा स्टार्ट कशी म्हळ्यार नरकासुराक दिवशी जमच्यानीक 16 जण बायल सगळं ताणें अशी अंतपुरांत घालून उटी करून दबरली. तशी आसतना तांकां सगळं हें तांकां रेशीची कोरता अशें म्हणून आठोवन कृष्णान तांकां सट्टांकय द्वार हें वार्डी केली. तांणी सांगिने आमकां वेगळ्यांनी कोण वार्डी करना तेंदुकून कृष्ण जावंका आमकां बामूण जानीमच्याक तेंदुकून आमकां आश्रय दिवंका म्हूण सांगूच्यानीक कृष्णान तांकां हें केलें. वार्डी कोण चानीक द्वारकांतू तांकां सट्टांक रब्बूसिने कोट्टारम पॅलेस सगळं केलें. तें केलें विश्वकर्मांत तें पॅलेस सगळं केल्लें. तवळी थांगा 90 ಲಕ್ಷ ಪ್ಯಾಲೇಸಸ್ ದ್ವಾರಕಾಂತೂ ತಶಿ ಆಸಿಲ್ಲೆ ತಂಗ ಬೋರ್ನು പൂന്തോട്ടമസ് गार्डन्स पलतर फूल विविध तരം जानस वेगवेगळे तरा फूल सगळस तशीच बोर्न फळ जावन फळ म्हळ्यार जायते तराचे फ्रुट्स सगळं आशिल्ले रूख सई मागीर बोर्न पक्षी सगळं
पक्षी सगळं असं त्या रुखांचेरी मागीर सन सन शब्द सगळं करचे पक्षी मागीर तोळे असत हांगा सगळं तांतू तोळ्यां भितरी चाम पद्माश आस धम पद्माश आस तांबीड पद्माश आस तशी मागीर अरण्यम आस स्वॅन आस मागीर जायते कूड असत ते हांगा तशी ज्या न्हू आसूचे म्हळ्यार ते कोट्टारे सगळं केन्ना कशी म्हळ्यार च्या धवे मार्बल सगळं घालून च्या भंगीन केन्या तशीच त्याची कबड जन्नरल सगळं रुप्यांत केल्लें आस तवळी खांब सगळं हे डायमंड मागीर एमराल्ड इंद्रनीलम ताजे रत्नान सगळं ताजेरी ते रत्ना फातर सगळं उठीचे करून ताजे खांबे सगळे हें केल्या तशीच ते राजवीधी ते वाट सगळं जाल्यार वय एडमोण जाल्यार वय चारी कुडी जाल्यार हात जाल्यार वय थांगाय सगळं च्या भंगीन सगळं अलंकरित करून दवरल्या तशी ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರೂಕ್ ಆಸಿಲ್ಲೆ ರಾನ ಸರಿಗೆ ಸಿನೆ ಸ್ಥಾಯಿಸ ಒಳ್ಳೆ ರೂಕ್ ಆಸಿಲ್ಲೆ ಸ್ಥಾಯಿಸ थंग सगळं जनपदांच्या कुचवळे तांकां च्या शेळ वारे तने च्या सुगंध पूर्ण जान सिने च्या पोरमोळ सिन वारे हे फुल्ला हांव सुगून सगळे येऊन च्या येन जान असताने ते तशी ते वाटे वेल्यान चुंकून चाळान सगळं च्या एक आश्वास मेळटलो तशी सिने एक येंता द्वारका सांगून यें कोण दवन्या तशी जी ये ಕೊಟ್ಟಾರಂತೂ ಪಾರಿಜಾತ ರೂಕ್ असं पारिजाता रूक सगळं ಕೊಟ್ಟಾರಂತೂ ಈ ಕೃಷ್ಣಾನು वयलेलो ते स्वर्गार सिगून ते हडले नासिने तवळी कृष्ण ती करतो म्हळ्यार हे सगळे जणांचे 16 सासनिक एक 8 जण बैला लेगी थंग द्वारकांतू राबून असं तवळी कृष्णाला एक प्रवृत्ती आमकां चोव्या कशी म्हण कृष्ण ती करतो म्हळ्यार ही सगळींची कोंबो कुगी जातलो न्हय कोंबो कुगी जाना फडे ब्रह्म मुहूर्त जाल्लो मनालेने हे वेळेरी कृष्ण उट्टायतलो कृष्णाला 7 घडी सूर्य उदया मुहूर्तम कृष्ण उट्टायतलो तवळी एके बैल मरा आलिगी एके गेल्या आलिगी एक्सपॅन्ड जानत कृष्ण अस तवळी तांकां सगळं विषमंत ब्रह्म मुहूर्ताक ते शपिच्ची करताय बैल मारी शपिच्ची करताय ती म्हळ्यार त्यांनी अशी फोटोन दोन पडलो वेळेरी कृष्णांक तांची लागीं सुगून सोण कृष्ण मत म्हणा फुडें तांकां भयंकर विषमन जाता तशी जावन आसूचे वेळेरी हे ती श्रापिताय ते ब्रह्म मुहूर्ताक बायल सगळं अशी श्रापिताय मागीर तांतू आदीची बायल जावन आशिल्ली रुक्मिणीक ते ब्रह्म मुहूर्ताली भयंकर हेट करता ती म्हळ्यार तिका ते तीर इश्ट न्हय कृष्णान वच्चे हांगसर तशी जावन राबूचे वेळेरी मागीर उठान जाले कडेन कृष्ण आदीन जावन ती करतो म्हळ्यार हात पाय सगळं धुतलो तोंड धुतलो पाय हात सगळं धुवन जावन थंग खाल्ल्याक मॅटाचेर मिरची करून ताजेर बिसून ध्यानाचे गुरुवारान भितर इतकी ध्यान करता कृष्ण कोणाक ध्यान करता म्हळ्यार कृष्णाक ध्यान करता म्हळ्यार कृष्णा पशी वड कोण ना कृष्णा तुल्यन जावन अशी कोण ना सगळे कृष्णा पशी खाल्ल्या आसीन ते देखून कृष्ण स्वयं कृष्णाक ध्यानाचे करतलो थंग बसून ते सगळं ध्यान सगळं जालें ते ब्रह्ममुहूर्ताचेर तवळी कृष्ण हें दाखोवन दिता त्या म्हळ्यार आमी शी सगळं ब्रह्ममुहूर्ताचेर उठ्ठा आमकां ते पाठ आमकां शिकूंक दाखोवन दिता ब्रह्ममुहूर्ताचेर उठ्ठा आमकां ध्यान कोरका कोणाक आमी कोणाक कोरका आमी आमकां करूं पणा आमी राधा कृष्णाक कोरका तशीच नाजाल्यार मंत्र जप कोरका महामंत्र जपूका अशी म्हळ्यार सांगून मनाक दिता हें आमकां कृष्णा सुकून शिकू अशें एक च्या एक लेसन हें जावन आसा तवळी हें शिकून जाले कडेन ध्यान जाले कडेन मागीर ह्यो कृष्ण भांगीने सगळं हे प्रपंचाच्यो नादू जानता आस सृष्टी स्थिती संहारू सगळं करच्यो हे भूलोकाक नियंत्रित करच्यो आळत कृष्ण जावन आसा तें देखून कृष्णा ती सांगताय परब्रह्मम म्हणून कृष्णांक सांगताय म्हळ्यार ब्रह्म सृष्टी करता मागीर विष्णू संरक्षीची करता शिव नशपीची करता संहरीची करता सगळं म्हण तवळी कृष्णांक सांगताय सच्चिदानंद विग्रहम म्हणून कृष्णांक सांगताय तेच म्हळ्यार ज्ञान मागीर परमानंदू सगळं कृष्णांक आसा तें देखून तसने सनातन रूपम कृष्णान जावन आसा ते आमकां मनाक करूया ब्रह्म संहिता सांगताय नवे ब्रह्म संहिता ती सांगताय ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम अशी म्हणून आमचो सांगताय तवळी साधारण आळांक आमकां अशी आमकां स्वयं आमी ध्यानाची करूंक आमकां पयची जमना अशें म्हणून सांगता म्हळ्यार कृष्णान करची म्हणटा आमी
मुर्तारीच्या मंत्र झोपूक वयल्यात नाल्यार राधाकृष्ण महाराज सगळं ध्यानीचे पळयात नंतर सांगता तशी ध्यान ध्यान जाल्यार मागीर कृष्ण करतेची म्हळ्यार स्नान करूं वतलो ते मागीर च्या शुद्ध ज्ञान आशिल्ले पवित्र ज्ञान आशिल्ले उदकान तो स्नान करतलो स्नान करून जाल्यार च्या वस्त्र सगळं नवे वस्त्र सगळं न्हेसतलो अंगवस्त्रान देह सगळं मार्च करतलो मागीर मागीर ते दुस्कोरका जाल्यार काही एक गुट करतलो मागीर आर्जीन ज्ञान करतली म्हळ्यार होमाक न्ही तूं हविस अर्पित करतलो हविस होमाक न्ही तूं अर्पित करतलो आनीक निशब्द जाम बेसून कृष्ण गायत्री मंत्र जप करतलो ते म्हळ्यार हे सगळं मातृगा ज्ञान कृष्ण दाखोवन दिता आमकां हे अशीच आमी कोरता गायत्री मंत्र कोरता हे सगळं कोरता जाल्यार म्हणून एका दिसा 2 दिसा न्हय करतलो सदांची सगळ्या दिसांचे आनी सुगून ओट्टूम मारी जामितीने विजिली जामितीने सगळ्या दिसा करतलो आशिल्लो मागीर सूर्योदय जाल्ल्या कडेक कृष्ण कितें करतलो सूर्यदेवाक प्रार्थना करतलो सूर्यदेवा प्रार्थना करता सूर्यदेवा प्रार्थना करून जाल्यार वेद ग्रंथाल सांगूचे सूर्यदेवाक मागीर वेगवेगळ्या देवांक सगळं कृष्ण प्रार्थना करतलो तें जाल्या कडेक देवा मारांक ऋषी मारांक पितृकळाक तांकां सगळ्यांक आद्यम जावन आराधना करतलो कृष्ण तशें तें जावन देवा मारांक पितृकळाक उद्देश कोण करचे आराधना तर्पण म्हणून सांगताय तर्पण म्हळ्यार इति म्हळ्यार ताजे अर्थ संतोष पिकेल म्हळ्यार संतोष दिवप तर्पण म्हळ्यार ताजे अर्थ तें संतोष दिवप म्हणून सांगताय म्हळ्यार आमगेर पितृकळ सगळं असताले खंयचे लोकांत असताने खंयचे शरीर असं म्हणून कळू जमना खंयचे लोक असं म्हणून मनान जमना खंयचे रूप काळ म्हणून कळना तशी जाण आशिल म्हळ्यार तांकां आमी संतोष पिचे कोरपा जाल्यार तर्पणां दिवंक तेन्ना आमी सगळं वर्साय सगळं तर्पण सगळं आमगेल्या पितृकळाक सगळं दिताय ते एक पाड आमकां कृष्णारी सुगून शिकुयात चवळ तशी करना फुडें तांकां आशिल्ले आमगेले पितृकळ सगळं संतोशी जातले तशी संतोशी जायना फुडें आमकां तांगेलो अनुग्रह मेळटलो ते बेगीत आमी तर्पण करताय मागीर करचें काय रीती म्हळ्यार आमगेले कुटुंबाक त्या कुटुंबांगळांक सगळ्यांक ग्रहनादाने धर्मूत इति म्हळ्यार तांकां सगळ्यांक मातृगा ग्रहनादन जावन तांकां सगळ्यांक संतोष पिचे कोरका अशें म्हळ्यार ग्रहनादाने येता तर्पण कोण जाल्यार आमगेले कारणमारांक म्हळ्यार आमगेल्या अशी मालगड आशिल्ल्यांक आदर बहुमान कोरका नमस्कार कोरका अशें सगळं म्हणून ते दाखोवन दिता कृष्ण म्हळ्यार तांकां सगळं आदर्श कोरका तांगेले पांयां कडेन आपूण पांय पुडका मालगड मनशांक आम्मा बापाक आमगेले कारणमारांक सगळं कोरका अशें म्हणून कृष्ण दाखोवन दिता आमकां ते आमकां कृष्णारी सुगून शिकोवचें एक पाड मागीर करता कृष्ण कितें करता म्हळ्यार ब्राह्मणांक गोदान दितलो म्हळ्यार गाययांक सगळं दान दितात ते गाययांक सगळं गाययांक तूं जाण गायी जाण एक दोनी तीन नाल्यार एक सासून 13,084 गायत कृष्ण ब्राह्मण मारांक दान दिता तवळी तांकां ते दान दिवचे वेळेर ते गाययांक सगळं च्या पट्टांबरां म्हळ्यार वस्त्र घालून तांगेले फाटीर सगळं घालून तांगे सिंगांक भांगरा हें दवरप सिंगाक सगळं भांगरा हें दवरतलो मागीर पांयाक सगळं रुप्याचे हें सगळं कोण दवर नासतना ते कोणबडीक सगळं मागीर आदीचे गायचे वासूर ताकाय सयत कृष्ण दितले ब्राह्मण मारांक सगळं दान दितलो तशी दिना फुडें तांकां ब्राह्मण मारांक सगळं च्या संतोष जातलो तशी जावन मागीर हे ब्राह्मण मारांक दितलो हे ब्राह्मण मारांक हे गाय मागल्यार ह्यो गायो च्या गायत आसतले च्या दूद आशिल्ले गाय सगळं सभाव उणें दूद आशिल्ले गायेन च्या दूद आशिल्ल्या सिंधी पासून सगळं मागिल्ल्या म्हणटा भोवन दूद सगळं म्हणजे गायत आसतलो ते गायन स्वभाव कशी म्हळ्यार शांत जावत आसतलो तांगे स्वभाव शांतच आसतले ते गाययांक सगळं मागीर कोणाक शिंग काणू खंयच्यो बरी कांय वचूना तें सगळं आमकां मनान दिलें वृंदावनांत नाल्यार द्वारकांत सगळं वचना फुडें गायी सगळं शिरोटा वयल्यान वचे वेळार आमी तांकां सगळं आपडा बसना तशें सगळं पळकडे तांणी कांय करुना अशी बग्गून रब्बून हें करून रब्बत ती तशी तवळी ब्राह्मण मारांक भोवन संतोष जातलो
तेंच्या ते ब्राह्मण मारांक शीची जाम पट्ट्या वस्त्र सगळं दितलो कृष्ण मागीर चितळाचे ते तोले दितलो मागीर तीळ सगळं दितलो हे ब्राह्मण मारांक साधारण सांगताय कृष्णा कितें गो ब्राह्मणा दायच्या म्हणून सांगताय म्हळ्यार तशी कृष्ण जाण दिता म्हळ्यार गायकई ब्राह्मणांकय प्रथम जावन कृष्ण आदरिचे करचे नाल्यार तांगेन क्षेमम तांगेन चांग कೈತಿ तांगेन फस्ट प्रिफरन्स तांकां दिता तें देखून कृष्णाक गो ब्राह्मणा हितायच्या म्हणून सांगताय तशी मागीर अंकाय मागीर अंक सगळं हे सगळं दिवन तांकां जे आमकां दिलें सगळं कोरून तशी ते दिंचे सदन दितलो एक दिसा 2 दिसांनी कृष्ण सदन दिंचे ते नित्यम जान दिंचे गोदान सगळं मागिने ते जावन मागीर आमगेले जीवात्माले शेमान जे आमकां जान ती करता म्हळ्यार दूध मागीर मोव तूप भंगार मागीर रत्न मागीर अग्नी हे सगळं कृष्ण वापरतलो तेंका चडाक जाता कृष्णाने तशी जावन अशी जावन जाल्यार कशी जात असत कृष्ण कृष्ण असेल तर कृष्णांक मागीर फुला माळा सगळं जातलो मागीर गोपीचंदना सगळं जावन हे सगळं करतलो मागीर सुगंध द्रव्यങ്ങൾ सगळं देहार सगळं लायतलो ते सगळं श्याम अलंकृत करतलो कृष्ण कस्तुभमणी ते सगळं जावन कृष्णच्या सुंदरन जावन असतलो सत्य सांगत जाल्यार हे सगळं घाल जायना फुडें कृष्णा ते आभरण ते घाल्लेले माळा ताका अक्का सगळं इतकी जाता ते चांभंगेतीन जाता म्हणून सांगताय ते चांभंगेतीन जाता ते घाल्लेले कडे कृष्णा ते भंगेन करताना ते आभरणांक सगळी ताजे ते पागटाय ताश म्हणून सांगताय ते सुंदरन जावन सगळं आणि हे कोण भायर सोन सगळं जायना फुडें मागीर थंग भायर देमतलो कृष्ण एक भायर देवना फुडें थंगा मार्बळान धवे मार्बळान गाय मागीर एक वासूर सगळं कोण दवरलें आसता ते गार्डनाक सगळं आसतालें तर ते सबाचें राबतलो कृष्ण ते अशी कृष्णान करचें कशी चोवन राबतलो कृष्ण ते जावन मागीर हांगा आशिल्ले देवळां कडेन शिवा देवळांतूं नाल्यार बेगळ देवा माराल देवळांतूं सगळं वचून थंग वचून तांगेर शेमान जे आमकां जावन दर्शन काडतलो कृष्ण ते जावन मागीर सकाळचे ब्रेकफास्ट खावचे वेळ मागीर एक कृष्णा दिकू न्हू सदनची येतनी कृष्णाले हांगा घरांतवळी कृष्ण तांकां सगळं चांभंगेन स्वागत करतलो ते सगळं हांगा आशिल्ले ते चुटूपट्टा आशिल्ले नाल्यार ते नगरां आशिल्ले नाल्यार ते ग्रामां आशिल्ले नाल्यार ते कोट्टारां आशिल्ले सगळे जाण अशी येतनी कोण कोण येता तांकां सगळ्यांक कृष्ण संतोषिपीचे करतलो चांग कोण संतोषिपीचे करतलो तांगेले एक विशेष सगळं निमगितलो तांकां संतोष जालो मागीर तांगेलो तांकां कशी संतोषिपीचे करता म्हळ्यार तांकां पाल्या आग्रह आसतलो म्हळ्यार म्हाका तें जावंका हें जावंका अशें म्हळ्यार तें सगळं कृष्ण दितलो कृष्णान विचारची गेल्यार इतकी जाण ती नसत कृष्णा तूं सबार शक्ती संपत सगळं कुठे असं नव्हे ते कृष्णान दिना फुडें तांकां संतोष जालो तो संतोष दितना फुडें कृष्णाक भयंकर संतोष जाता तशी कृष्ण तांकां सगळं संतोषिपीचे करतलो आशिल्लो तवळी ती कृष्णाच्या चांचे वळेरी इतकी करता ती सगळं आमी देवळां वचे वळेरी नाल्यार कोणाकी प्राय दिलेल्या आळांक नाल्यार चेडू मासीर कडेन सगळं वचे वळेरी स्वभाव रित्या आतां वचप ना न्हय तवळी ती करप कितें सगळं हातान दोन म्हणल्यार ही एमच्यान सगळं कृष्णाक माळा फुला माळा नाल्यार तांबूलम इथे सगळं हातान दोन फ्रुट्स इथे सगळं घेवन सगळं येतनी कृष्णा दिकू जाय तवळी कृष्णा दिकून जायना फुडें तें कृष्णा समर्पिची करतनी ती कृष्णा समर्पिची करना फुडें कृष्ण ती करतलो ते सगळं काण अशी दवरतलो आनीक हांगा आशिल्ले ब्राह्मणांक आद्यन दितलो ब्राह्मणांक तांकां जावंका दिलें उणें सगळं तांकां दितलो तेंच्यान मागीर बायलो मार आशिल्ले
तांकां राणी मारांक दितलो, ते कुडुंबारी एकठ्योम प्राय गेलेले आसत आसताय नवे तांकां सगळं उणें दितलो, मागीर मंत्री मार आसय तांकां सगळं दितलो उणें सगळं तांके दिन जावन बाकी कितेंय आसा जाल्यार ते कृष्ण कृष्णाला विशाजान दवरतलो अशें म्हूण तो सांगताय. मागीर हे अशी सांगिने नित्यकर्म सगळं कोण जावन हे जोल सगळं कोण जावन जाल्या कडेक सकाळच्या वेळ जाल्या कडेक यो दारुगन येतलो. दारुगन म्हळ्यार कृष्णाल रथाल सारथीत तवळी ಏನು ಕೃಷ್ಣ मुखार येवन रबोन अशी पाणपूण अशी रबतलो आनी तो सांगतलो रथ रेडी जालो आसा अशी म्हणून सांगतलो कृष्णालेगी. तवळी कृष्णांक तवळी कोठारान सुगून बाकीसिने राजा कुठं काही सगळं करू जावन वच्चू काज आसताने तवळी कृष्ण वच्चा जावन हे सगळे कडे सुगून अशी भायर सरतलो. भायर सरना फडे थंग रबिल्ले बैलांक सगळं भयंकर विषमान जाताने तांगेल्या भायर देवना फुडेची सूर्य उदीत जेवचे म्हणटची चा भंगी आसतली कृष्णा जेवच्या कशी वेट्टी तळंगी जावन चा हे आसतली तवळ भायर देवना फुडे बायल मारां सगळं ती सगळं येवन रबून अशी संतोषान चोयतनी कृष्णांक जाल्यार भितर भयंकर विषम आसा तशी जायना फुडे ते मन कृष्णा मनान जाताने. इति म्हळ्यार कृष्णांक एक मन चांजा मनान जाताने काही आम्ही सांगून दिवंक ना आमगे मन इति जाता म्हणून मनान तो कृष्ण इति करतो म्हळ्यार तांकां संतोषिपीची गरज न्हू एक सनू एक पुंजिरी म्हळ्यार हसतलो ते हसना फुडे तांकां एक समाधान जालें जाल्यार तांकां ते विरह वेदना तांकां ते आस कृष्ण वत म्हणा तांकां इश्टन जायना ते म्हळ्यार वचून तिने वाटना अशी म्हळ्यार तशी जावन खंतेकी वत कृष्ण म्हळ्यार सुधर्म सभा मंडपम सांगून आसा. धर्म सभा मंडपम म्हळ्यार ते स्वर्ग लोकार सुगून हाडून भौतिक लोकांतू प्रतिश्ठीचे केले ते सुधर्म सभा मंडपम सांगिने ते तशी तवळी ताके प्रत्येकच आसा ते सभा मंडपाक प्रत्येकच आसा इति म्हळ्यार हे भौतिक लोक आशिल्ले सह कुठ कैरी हांग जमना इति म्हळ्यार एक कैरी इति म्हळ्यार तांतू भितर चडल्यार ते सभा मंडपान चडल्यार आमकां पोट्टा भूक आसूना तान आसूना कसन दुःख आसूना तशी एक विषमम नाल्यार संभ्रमू आमकां कितें भैया तसं न्ही कसन जमना मागीर प्राय जमचे वार्धक्यम ते आसूना मागीर मरण हे कुठ काही ते सभा मंडपांतू आसत जाल्यार जमना म्हणून तो सांगताय. सभा मंडपांतू आसूना तशी सभा मंडपांतू वचून जायना फुडे थंग वचून बेस्तलो कृष्ण कसन बारी जमना तवळी हे 16 सासू ते कोठारान सुगून कृष्ण वचून जावन थांग पावना फुडे एकन जावन बेस्तलो म्हळ्यार कृष्ण एकून आसा हांकां सगळें एक्सपेन्शन जावन तांकां दिसत तशी एक जावन तांकां बेस्तलो तवळी यदुवंशांतुले आळ सगळं कृष्णा कुटांतू कूडी जावन एक घोष यात्रा सरी जावन एक मोराण म्हळ्यार मट जावन हे सुधर्म मंडपांतू भितर सरतनी भितर चोवन जायना फुडे कृष्णा बेसूक चा सिंहासन आसा थंगा ते सिंहासनाचेर कृष्ण वचून बेसतलो तशी बेसना फुडे आमकां दिसत कशी की हे आकाशाचेर भोर न्हू हे नक्षत्र सगळं ते नक्षत्रा आडके चंद्र उदीत जाल्यार कशी आसतले ते म्हळ्यार फुडे जावन कृष्णच्या भंगीन तांकां बेसलो आसतलो तांकां बेसून जायना फुडे तांगे कृष्णाक हे करूक संतोषिपीची करू जावन भोर डान्स करचे आसतनी नृत्य नाटकम करचे आसतनी हे सगळं देवाक संतोषिपीची करू जावन सगळं तांकां येणी आसतनी ती एकेची जावन तागे जोरी अशी करतनी आद्यम विदुषर तांगेने आद्यम आरंभितने ते एक तमाशा सगळं सांगून ती कृष्णांक सकाळी येयले ते चा एक उत्साहारी नाल्यार एक संतोषा म्हळ्यार एक मूडारी हाडूक ती सगळं एक तमाशा सगळं सांगून कृष्णांक संतोषिपीचे करतनी ते जावन जाल्यार दुसरे जावन येतना नाटककारी येवन एक नाटक सगळं अभिनयचे करतनी मागीर नृत्य नाटकम आसतने तेंच्यान मृदंगम मद्दाळे वीणा मागीर पुल्लांगुळल हे सगळं करून
പജ്ജിതനി പജ്ജിನ ಅಪಡೆಕ പ്രത്യേക തരത്തിലെ സിനേക അന്തരീക്ഷം എന്താ തങ്ക തേ അന്തരീക്ഷം ചാ സുഖകരമായ ചാ സുഖാനത്തിനേക അന്തരീക്ഷം ജായന അപ്പടെ തങ്ക തന്തുപ്രസി ശംഭൂതി കീರ್ತನಿ ശംഖധ്വനി ശംഖധ്വനിയില്ല മംഗളകരമായ മംഗളം ജാനസിനെ കൈരിനവൻ ശംഖധ്വനി അതുപോലത്തെ ശംഖധ്വനി ജായന അപ്പടെ ചായക അന്തരീക്ഷം തസ്തനെ തന്തു ഭിത്തരി ചमचाक तवळी ही सगळं अशी सगळं कोरून जाणू कृष्ण आलगी प्रार्थना करतनी परमदिव्योत्तम पुरुषांच्या नसले कृष्ण आलगी प्रार्थना करतनी मगिरी ते तेची सभा मंडपांतू भोन ब्राह्मणर असतले ब्राह्मणमारी असतले ते ब्राह्मणमारी ती करता म्हळ्यार वेदस्तुती वेद सगळं कोळचाळत असतले ते सगळं तांक सगळं वेद सगळं बाय हात जावन कंडस्थितान केले ती वेद म्हणटनी तांकां पासून तो वेद म्हणा फडे कृष्ण वेद म्हणटनी ते वेद म्हणू जायना फडे हे പ്രധാനപ്പെട്ട ജാനസിലെ റയ്യന്മാരാനെ ചരിത്ര സഗതി വിവരിച്ച് കീರ್ತനി തങ്ക തെഞ്ഞാൻ വേദ ഓർത്തു कोणतीनसले तेवेन ती विवरिची करून दितली कोळचे ब्राह्मणमारी सगळं थंग अशी कोण दितली तशी अशी त्या सभा मंडपांतू अशी कृष्ण हें करतलो तशी सुचे वळेरी एक दिसा नारदाक दिसाने उतले जाण बायलांक कृष्णान वर्डी केली कशी कृष्ण हांची लेगी सक्ता लेगी अशी हें करता अशी म्हणून चोवंका म्हळ्यार एक आग्रह दिसलो नारदाक तेवळी नारदू इती करता म्हळ्यार एक दिसा हे കൊട്ടാരം വത്തത് तेवळी ती सगळं चमकत म्हणून जाण जमचे बेगीन तेवळी आद्यम एक കൊട്ടാരം विचानीक थंग विचानीक रुक्मिणी लगी कृष्ण बेसालत थंग मंचार बेसाला अशी बेसल्या वळेरी नारद आयलो नारदींच्यानी कृष्णानी तिगेन्ने सरार थंग सुगून रुक्मिणी अशी हातांतू आयणस भांगरा दांड सगळं ते आयण्यांक ते आयण्यान वारें घालतात सती सांगत जाल्यार एक 100 जाण बायलो सय थंगा समप्रायकार जाण सुंदरी जावन आशिल्ल्यो दासीमार सगळं तांच्या घरान कांय करूंक ना कोणें रुक्मिणी इश्टान कृष्णा करचे सगळं काही रुक्मिणी तर करतली तशी जावन सुचे वळेरी वारेंगा बसले पट्टन कृष्ण खल्ला देवलो नारदादी कुचानी खल्ला देवलो नी तिकेने कृष्णान सरारी अशी पांय पडलो कृष्ण नारदाक अशी पांय पडलो कृष्णाने भांगरा किरीट ते नारदाल पाय्यारिशी अपॉर्च्युनिटी करून पांय पडलो आणि पाय सगळं धुल्ले आणि कशी आदर्शी गोरका पुण्यात्मा जनशिलाळांक ब्राह्मण मारांक कशी आदर्शी गोरका म्हळ्यार ते सगळं आचार विधी प्रकार कृष्णान केन्ने किती केन्ने पाय धुवन ते तीर्थ काडून कृष्णाने माथ्यार घाले ते माथ्यार घालले ते म्हळ्यार ही कशी आमी पुण्यात्माकळ जाणून नाल्या ब्राह्मण मार जान असं आमच्या घरकडे येयलेल्या आळांक कशी आमी आदरीची गोरका म्हळ्यार एक लेसन एक पाडंत कृष्ण दाखोवन दिता आमकां सत्य सांगत जाल्यार आमी सगळं साधारण मनीस सगळं इती करता म्हळ्यार आमगेल्या पशी योग्य चड अशें आळान दिकना फडे आमकां संतोष नाही दिसता न्ही असू येता दिसतले सारखें सांगत जाल्यार तशी आमगे पशी रिवर कळिवर सगळं सिल्लाळांक सगळं दिकना आपण आमी संतोष जावंका म्हणून सांगताय साधारण कैरींच सांगत हांव तशी संतोषी जावंका म्हणून तशीच आमगेल्या पशी खाल सिल्लाळां दिकना पडे तांचे लेगी आमकां सदां जावंका स्नेहा पेरमार जावंका तांचे लेगी तांकां कसं एक दुखे म्हणटा आमी पेरमार जावच्या पण म्हाका सगळं कळटा म्हणून मागीर तशी जी हे बाकी सिल्ल्या कळिवर चड सिल्लाळां दिकना आमचे मठ आशिल्ले कळिवर सिल्लाळां लेगी येना फुडें ती ती करता न्ही म्हाका तें कळटा हें कळटा म्हाका हें सगळं कळटा अशें म्हणून तांच्या मुखारी गर्विश्ट जावन आमी एक एक सांगू दिता न्ही तशी करूं पाना अशी म्हणून सांगताय तशी भक्तांक भक्त परिपूर्ण हें जावन जीव जावंका म्हणून नारद सांगता अंतू अशी तशी जावन हे सगळं लोकांक दाखोवन दिवचे बेगीत कृष्णाने कोण नारदाक सीतेची कोण हे कोण थोडी हे जावन कृष्ण मागीर कृष्णाला पय्यांकडे सुगून हे गंगा नदी सगळं ओळगी जालेली असं ते
शुद्धजलं सांगून हे तीन लोक असे ना, उपरी लोकम, भूलोकम वगैरे अधोलोकम सांगून तीन लोक असे. ते लोकांतू उंचावेल लोकांसुकून कृष्णाला पय्यांसुकून येयलेले हे उद्दाक, ते उद्दाक म्हणजे तीर्थ, ते तीर्था सांगताय इति म्हणून मंदाकिनी तीर्थम अशी म्हणतो सांगताय. तशी भूमी रसिल्ले कृष्णाला पय्यांसुकून येयलेले सांगताय गंगाजलम, गंगा ಒಳಗಿ ಜತ ತೆನ್ ಸಟ್ಟಂಗೆ ಕೊಳ್ಚಕೈದಿಂದ ಮಗಿರಿ अधोलोकांतू भोगवती संगीने नदीत ಒಳಗಿ जता अशी म्हणतो सांगत आहे. त्यामुळे तशी ये कृष्ण ये ब्राह्मणांक सगळं आराधीचे करतलो. तशी आराधीचे कोरका दिला कृष्णा सांगत आहे ब्राह्मण देवन ब्राह्मणांकशी आराधीचे करतो दुगुनो कृष्णा सांगत आहे ब्राह्मण देवन म्हणून सांगत आहे कृष्णाक. म्हळ्यार हे ब्राह्मणा सगळं ते योग्य सगळं जावंका स्वभाव ब्राह्मण कुलारी जे जल्लो म्हणून सांगल्यार ब्राह्मण जमना अशी म्हणतो सांगत आहे. ते ब्राह्मणा जे आमकां दिलेले योग्य सगळं क्वालिफिकेशन असं ते ती सगळं म्हणून आमकां शोभया. म्हळ्यार ब्राह्मणांक आदीं जे आमकां सत्य सांगू का सत्यसंध जावंका मागीर आत्मनियंत्रण जावंका आमगेले मनाक नियंत्रित करू अशी एक शक्ती जावंका तांकां जावंका. मागीर प्युरिटी जावंका विशुद्धी जावंका. मागीर इंद्रिय नियंत्रण जावंका केंद्रियांक नियंत्रित करूंक आमकां तें दिकीन तें तवळी खावंका तशी नाल्यार हें दिकीन म्हाका तें सिनेमा चोवंका तशी पाडतीने तें नियंत्रित करू अशी तें इंद्रिय नियंत्रण आमकां जावंका. मागीर लाळित्य जावंका मिलिटी जावंका विनयन जावंका अशी म्हणून सांगता. तें जावन मागीर पूर्ण जावन अशें ज्ञान जावंका वेद पुराण सगळं वाचून अशें ज्ञान जावंका. बागसिलाळान सांगून तेंच्या अशें कळीव सगळं जावंका. मागीर हे डिवोशनल सर्वीस जावंका आमकां सगळं हे सगळं आसता जाल्यार सादारणच्या योग्य जावन आशिल्ले ब्राह्मण अशी म्हणून सांगत आहे. मागीर अशीशे कृष्णांक 100 नाव 100 न्ही कोडिकणकिन नाव आसा कृष्णाक न्हय तेंता विष्णु सहस्रनामांतूची 100 नाम मी कृष्णान पറ്റി इति तुनेची योग्यता कृष्णांक आसा म्हळ्यार तांचो सुगून आमकां मना करूं जाताने. तवळी ये एका मनशाने कशी एकेकडे घरकडे ये लोकांतू कशी सगळं जीव जावंका म्हळ्यार पूर्ण मनशाना कशी जीव जावंका म्हळ्यार द्वारकांतू सुगून कृष्णाले केलीले सुगून आमकां मनाकून काडूंक जाताने. तवळी कृष्णाले नारदाल पय्यांकडे पडल्यान ते उद्दाकान माथ्यार घालण्याचे म्हळ्यार ते आमकां दाखोवच्या जावंत तशी पुण्यात्माकळ येयले जाल्यार तांकां आदर्श कोण तांकां अशी कोरका म्हूण दाखोवन आता कृष्णाने हे दाखोवन दिलेले. मागीर एके तत्व अनुसरिजांत कृष्ण हे अशी जीवी जालो तांकां. मागीर तेंच्यानी कृष्णाने पाय दोनी कोंच्यानी कृष्णाने तिगेने चाम स्नेहान अमृतम यांच्या मट उतरांनी नारदाल निमगीने कृष्णा न्हय नारदा आमकां संसेवने की तुका कोण देवका आमी ती कोरका तुका जानू अशी म्हणून निमगीने. तवळी कृष्णान सांगिने ये ब्रह्माव नाल्यार शिवा हे सगळं हृदय दवरून कृष्णा पूजेचे करता पादुका कृष्णा दिक्कू जानू येन जालें तांकां कांय सादी जायना तांगेले. तवळी नारदान सांगिने म्हाका कांय आवेश ना म्हाका केन्नाय कृष्णाल पाय दिक्कूचे मट म्हाका केन्नाय कृष्णाल पादपद्मंगळ विसोर्णतीन राबूचे मट सिने अनुग्रह मात्र दिल्या पुरो अशी म्हणत हे सांगता. नारदा कांय आवेश ना म्हळ्यार नारद सर्वसंपूर्ण नाण सर्वसंपूर्ण असे लाळत मागीर निर्मल भक्त जान असे नाण सगळं अशी तर निमगितनी. मागीर ती सांगत आहे भौतिकन जान जावो आत्मीय जान जावो आमकां कांय नाका कृष्णाल उडकास मात्र केन्नाय राबल्या पुरो कृष्ण आसा जाल्यार आमकां सगळं कुठे जान्ने अशी म्हणत ती सांगताय. हे पादपद्मा खंय जाल्यार कृष्ण तर खंय आमकां स्वर्गावून घालो नाल्यार नरकावून घालो खंयतेय म्हूण घालो जाल्यार आमकां कांय प्रश्न ना. कोणेय जावो दुकर जान जावो सुणे जान जावो मज्जर जान जावो मुंबूर जान जावो इतय जान आमी जेनी जावय कांय प्रश्न ना. म्हळ्यार आमकां कृष्णा विसरचे ते हे मात्र हे करू पाना तुगेले पादपद्म तुगेले पांयांकडे केन्नाय तो उडगास जावचे मट खंय म्हूण गेल्यार आमकां संदर्शित पुण्यात्माकडे सगळं सांगत अशी म्हणत सांगत आहे. ते केलें आसतना आमकां शिकवू सेंत नारदान अशी सांगूचे मागीर तेंच्यानी कृष्ण सांग सगून
थंग सगून हांगा लागीचे पॅलसांक गेलो. अशें एक एक घर अशी चोवंका म्हण कशी कशी एके कडेन हें करता म्हणून लागींच्यांक वच्चा आनीक थंग कितें करता, थंग कृष्ण चिरदोवन जावन अशी खेळून बेसलता. साधारण आमगे घरकड सगळं अम्मा बाप्पा चिरदोवन सगळें जावन हांसू खेळू सगळें जावन अशी बेसताली न्हय, तशीच बेसला. थोडी कृष्णांक ते अतिशय दिसलो. ते वेळेर कृष्णांक नारदाक शीच पूजेची केन्ने नसत तें काण संकानक न्हय म्हणून तशीच हे पूजेची केन्ने म्हळ्यार एक एक घर वेगवेगळे न्हय. आमकां न्हय दिसता तें एक हे म्हणून तें वेगवेगळे घर न्हय. हे घर आशिल्ल्या कोण कृष्ण थंग असं म्हणटा आनी थंग गेल्यार कृष्णा दिकूय ना तशी जावन आसा. तवळी हें केन्ने तेंच्यांनी थंग सुगून कृष्ण देवलो न्हय नारद देवलो. नारद देवन वेगळे कडेन वयचे आनीक थंग होम घालून थंग हावीस अर्पण करता. वेद मंत्र सगळं म्हणून कृष्ण थंग बसून तें करता. अतिशय दिसतलो आमकां हांगा अशी तेच ते टायमार पळता आमचे आनी कृष्ण तशी करता अशी म्हणून सांगना पडे. तवळी मागीर दुसऱ्या थंग सुगून देवलो आनी वेगळे कडेन गेलो नारद. थंग वयचे आनी ती करता कृष्ण हे पंचयज्ञ म्हणून सांगतनी पंचसून म्हणून सांगतनी म्हळ्यार यज्ञ तुझा 5 तरांतले आशिल्ले ते त्या करताय. 5 तरांतले आशिल्ले पापम घेवन वच्चा जावंत तर पंचयज्ञ सांगिने करताय ते त्या करताय म्हळ्यार कशी करताय म्हळ्यार हे आतां कोळस्यार सुगून उदक सगळं आमी वेगळे कोळसार रकयताय नाल्यार वेगळ्यांचो रकयताय सगळं म्हणा फुडें ഒരുപാട് ജീവി जंतू नाल्यार ते सगळं सनी प्राणी ते सगळं जावन तांकां ती मोरून वताय नाल्यार तांकां ते हें अंगवैगल्ल्यान जावन ते सगळं जगताले. तर ते एक महापाप आसा. आमी तशी करूपणा खंयची जिव्यांक आमी मारूपणा हिंसा करूपणा हिंसा करूपणा म्हणून सांगताय तशी जायना पडत ते एक कैरी. मागीर तशीच आमी हें वाट्टूचे वेळेर रोकड्यान तूं सगळं वाट्टितनी नाल्यार मिक्सी वाट्टितनी ते सगळं जायना पडे तांतूय ते प्राणी नाल्यार ते सगळं उबून पडल्यान ते सगळं जाल्यार तांकां सगळं मरण संभव जाता. ते एक दोश उरतलो. तेज्यान मागीर आमी घर आंगण सगळं झाडचे वेळेर तांतू सगळं सना मुळी नाल्यार ते सगळं जावन खंयचे शुद्र जीवी सगळं जावन पळोवन ते तांकां नाश जाता. मागीर तशीच उज्ज दवरचे वेळार आतां भायर सगळं आमी परमा सगळं झाड पाल्ल सगळं उज्ज घालचे वेळार तांतू पळोवन की जाण अशी सनसनाची शुद्र जीवीगळ मुळी सगळं मरता न्हय ते एक पाप आमकां. तवळी ते करना फुडें मागीर तशी सगळं कोण जायना फुडें आनी सुगून हे पंचयज्ञ केल्यार ते गृहस्थान मारांनी हें करूंक बाद दिता असं अशी म्हणून कृष्ण सांगता. ते बेगीत कृष्ण अशी दाखोवन दिता. तेज्यान मागीर वेगळे घरकड गेलो. हांगा सुगून कृष्ण वेगळे कडेन गेलो. वेगळे कडेन न्हय नारद वेगळे कडेन वतत वेगळे पॅलसांक वतत. थंग वचे आनी कितें करताय थंग ब्राह्मण मारांक भोजन दिता. जेमच्याक ब्राह्मण मारांक भोजन दिता कृष्ण आनीक तशी बेसला. मागीर वेगळे कडेन वचे आनीक अशी एक एक पॅलस अशी कृष्ण वतत वन बाय जावन तशी वचे वेळार एकडे वचे आनीक गायत्री मंत्र जपून बेसला कृष्ण. गायत्री मंत्र जपून बेसला. मागीर एकडे वचे आनीक वाळ परिचय सगळं असतं न्हय वाळ आनी असं न्हय अशी हें करता तें सगळं काणू युद्ध परिशीलन करता अशी परिशील करता युद्ध न्ही कोरका जाल्यार कशी कोरका अशी म्हळें स्वयं रबून कृष्ण अशी करतात. तेंच्यांनी मागीर एकडे वचे आनीक दिकोयता घोड्या फाटीर बसून कृष्ण वता. घोड्या फाटीर बसून अशी धांवन वता एकडे वचे आनीक मागीर एकडे वचे आनीक हस्ती फाटीर बसून अशी वता दिकीन. मागीर रथाचेर बसून वता दिकीन कृष्णान. मागीर एकडे वचे आनीक सबाब आलक्ष्यान म्हळ्यार कांय आलोचना तिणें अशी तशी अशी सभा चमकता. आमी सगळं असं न्हय थोडे सभा अशी तशी रोटारी अशी तशी वाटेर सगळी अशी चमकता म्हळ्यार सभा चमकता. हे मनशांक कडचे आमगेले साधारण मनशांक कडचे म्हणटा सगळं कृष्ण अशी कोण दाखोवन दिता. ते सगळं आमी सगळं करताय थोडं बूट काही मात्र आमकां कृष्णान करूं जमना अशी म्हणून सांगताय तशी हें करता. तशी जावन मागीर एक वेगळे कडेन वचे वेगळे कोट्टान वचे आनीक थंग विंदळार बेसला. विंदळार बसून अशी विश्रामी घेतात. च्या सुखान अशी रस्ट काडतात कृष्ण थंग बेसला. तेज्यान मागीर एकडे वचे आनी सिंहासनाचेर बसून तांणी सगळं अशी स्तुती गीत कृष्णा पगती कोण अशी सगळं कीर्तन सगळं म्हणटा तें आयकून सभा बेसला. मागीर एकडे वचे उद्धवर मागीर मंत्री मार मागीर ताजे पती ते सगळं
प्रधानപ്പെട്ട जाल्यार काही ती सगळं चर्चा करता कृष्ण एकड वच्चानीक तशी करता मागीर एकड वच्चानीक येदी जाण बायलो परिष्कृत जाण आशिल्ले बायलो सगळे जाण एक स्विमींग पूल असं नव्हे संघ कृष्ण तांच्या मध्य राबून खेळता उदा हे सगळं कोण खेळचे जाण दिकेने मागीर एकड गोदा ब्राह्मणां दान दिता दिकेने मागीर एकड वच्चानी महाभारत पुराण सगळं असं नव्हे तांतू सुगून सगळं एक एक कुठं कळत सांगना पडे ते सगळं ऐकून बसायला कृष्ण स्वभाव ऐकून बसायला तांगेल कळत सगळं मागीर एक यम्मा राहिले एक कळत सगळं एक सांगत आहे ते सगळं स्वभाव ऐकून बसायला तशी सगळं जावन बसायचं एकेकडे ते सगळं जावन मागीर एकडे वच्चे आणि मागीर सगळं टाणा वच्चे आणि ती थंगा बायल सगळं जावन आमगेले मदपर्यंत जावन सिन्ने चडंग सगळं असताना एक एक कुठं कोरका दिलेने ते पूजा सगळं असताना सत्यनारायण तशी सगळं असेल पूजा सगळं असताना बायले मरे लागी बसून अशी आपण बसू का बामण मरांक तशी असेल म्हणजे तशी असे नाही चडंग असतो कोरचे बायले म्हणून जाण बसून ते चडंग करताय वळी एक वेळेरी अशी वच्चे वेळेरी एकेकडे पावलाकडे एक कुठं अशी नारदा दिपवता मागीर तें जावन बगलकडे वच्चे आनी कशी जी व्हडला व्हडला मलगड मनशाक कशी एक एक दिन संतोष पिचे करता मागीर कशी एक युद्ध जावन जाल्यार आमी एक समाधान उडंबडी असं नव्हे ते कशी करप अशी म्हळ्यार ताजे बद्दल चर्चा करता मागीर बलराम जावन कशी हे मनुष्य समुदायाक हे मेटेरियल वर्ल्डान तोसिले भौतीक जावन आमी मुंगी जावन पडलेले आमकां सगळं कशी रेशीची गोवन आमगेले स्वग्रहांत म्हळ्यार गोलोकांत कशी वरू जाता अशी म्हळ्यार तांबेल डिस्कस करता बलराम सगळं जावन थंग राबून ते तशें सगळं करता मागीर वेगळेकडे वच्चे आनीक इतकी दिकवता कृष्णांक हे कृष्णांक ये उतलेच्या अंतू सगळं भोवन चेड्डू वयसय चेड्डू वयसय तर चेड्डू सगळं प्रायजांच्यानी तांकां सगळं चेलयांक जाल्यार ही बामूण मरांक धरून काडका अशें म्हणून तांकां सगळं सोदूचे हें करून असं मागीर पुतांक सगळं तांकां वाडी करून हाडचे बेगीन सिने संविधान ते सगळं चोवन बसला तशी ഭയങ്കര അജരി കെതനാഞ്ച ലാരി ആർഭാടം ജാവനസിൽ മകിരി വകടെ വെച്ചാൽ ആർഭാടം ജാവനസിനെ इथे भरडीक कोरनींचे दिकोता कृष्ण एकेकडे मागीर तशीची भरडीक जावन जांच्यानी तांकां सगळं यात्रा करता तांकां सगळं भरडीक जावन बामणागर कडे वच्चे वेळेर यात्रा करता नव्हे तशी तांतू एडबट्ट जावन रबिला मागीर जशी जी पुत्त मरान वर्डी कोणाले बायल मरांक सुन्न मरांक सगळं स्वीकृती करता एकडे वच्चानीक अशी एके कुठं हे साधारण जनजीवितांत आमगेले मेटेरियल वर्ल्डान दिकोन सगळं कुठे कृष्ण कोण दाखयत होता आमकां एक पाठान जावन ते आमी काडटा ते तशी सगळं चमकता मागीर हें सगळं जावन मागीर आमी देवांक सगळं प्रिती कोरता न्हय ते बेगी आशिल्ले यागू करता वळी हें सगळं दिकून साधारण आशिल्ले आळ सगळं अशी चोवन बसनायता हें कसलो दिशो येवं अशी म्हळ्यार अशी चोवन बसनायता वळी मागीर देवा मारांक प्रिती करचे बेगीक आतां सांगप आसलें इंद्रा प्रिती गेल्यार पावस पडतलो तशी वर्णांक हें केल्यार हें जाता तशी एक एकटो देवा मारांक यागू करता यागा कर्म करता मागीर तशी जी एकेकडे तोळ्यां सगळं कोण हें करता तोळ्यां कृष्ण न्हय कोणता तोळ्यां कोणें वयता मागीर तशीच मागीर हे गार्डन्स सगळं करयता एकडे वच्चे आनीक मागीर हे आमगेले हांगा सोयरीं सगळें येना पडे तांकां राबू सिने गेस्ट हावस आश्रम मागीर इथे दब्बळ हे सगळं करचे एक एक करता म्हळ्यार हे सगळं ग्रहस्थान मारांनी कोरता जाल्यार अशी म्हणटा आनी तुका मनान जाता तशी तें मागीर एकडे वच्चे आनीक वनांतू रमनांतू कृष्ण हे थोडे मृगां सगळं हे अग्नी हे यागाग्नी घालते मृगां सगळं दवरून मृगबली सगळं दिते तवळी तशी हावीस सरी करून तांतू अर्पीचे करता ते थोडे क्षत्रियांक सगळं तशी येदे जाण अंक सगळं मारयत म्हळ्यार अनुवाद आसा क्षत्रियांक तशी हें करचे अनुवाद आसा वळी तशी सिने हें करता मागीर एकडे वच्चे आनीक कृष्ण वेशमार केलो वेशमारकान സ്വന്തം अंग इतकी चमकता अशी म्हणून मना करून वेश प्रचन्न जालो
वेश माती कोण कृष्ण इति करता म्हळ्यार ती सगळी ती संगत आई कशी अंगेन भरणम कशी नाल्यार कोणापती ती संगत आई म्हळ्यार मना करची बगे चांग भरणम चांग करची बगे जानु गांवांतले लोक सगळे ती साधारणकारी ती संगत आई म्हणून चोम वेश प्रचन वेश माती कोण कृष्ण हे सगळं ऐकू जान वता एकेकडे तशी येन सगळं काही नी कुठं काही नी कृष्ण द्वारका रबून आमकां अशी सांगून दितात आम्ही कशी कोरका इतकी कोरका अशी म्हळ्यार काही सगळं आमकां मनाकून कृष्ण दितात तशी कृष्ण थंग एक्चुअली सांगत जाल्यार साधारण मनशा जिवितम थंग द्वारका रबून अशी कृष्ण ही बायला आलेगी म्हूण कशी पेरमार जाता म्हळ्यार साधारण कशी कोरका म्हळ्यार शरिक्य तांचे लेगी पेरमार जावन ही लिला आमकां दाखोवन दितात तवळी तशी जावन असो चवळेरी मागीर तशी जावन असो चवळे ते सभा मंडपान तू बेसले आसतना कृष्ण म्हणून सांगिने ते वेळेरी एक अपरिचितन जावन आशिल्लो म्हळ्यार वळखून येतिल्लो एक आळू ते सभा मंडपा लग्गी रब्बता तवळी इतकी कोण म्हूण कोणा मनाक गेले ना तवळी द्वारपालकान सांगिने श्री कृष्ण आलेगी एकलो आळून रबिल्लो आमकां कोण म्हूण कळना अशें म्हणून सांगिने तवळी सांगिने ताका भितर उर्दून हाडी म्हणून सांगिने भितर उर्दून आमच्यानी कृष्णान सांगिने कृष्णा लेगी येवो म्हजे लेगी म्हजे मुखार हाडी म्हणून सांगिने तवळी कृष्णा मुखारी हाण जमच्यानीक कृष्णा निंगिने कोणकी इति निंगुचानीक ते आळान सांगिने हांव जरासंधान एक गांव सगळं अशी धोन काण जमच्यानीक आमकां सगळं बंदोबस्त कोण दवरल्यात आम्ही कृष्णा भक्त जावन असे म्हणून मनात जावन आमकां सगळं राय मारिता आमी सगळं अशी हें कोण दवरल्यात तांगेले प्रतिनिधी 20 जाणांक जरासंधान कोण दवरले तांगेले प्रतिनिधी हांव दूत जावन येया आमकां कशी कोण ऋषीची गोरका हे गेला तांचो आमकां मना जेन्ने आता कृष्णाले पाद पद्मम धोरण तिन्ने नाले तुगे आश्रयेन तिन्ने तुगे शरणांगती धोरण तिन्ने आमकां आनीक रक्षणा म्हळ्यार काही आमकां मना जेन्नी आमगे कृष्णा बोधा सिन्न सगळं ताका मनान जेन्ने आमी कृष्णा भक्त म्हणून ते गुणता आमकां कशी गाणे आमकां ऋषीची गोरका कृष्णा व्हडले संकटान अशी रडता तो प्रतिनिधी तो दूत तवळी ते जमच्या वेळेरी ताजे मुर्तम ये कृष्ण मागीर बागसिले उद्धव थंगा बाकी मंत्री मार ते सगळं कोण अशी जरासंधाक कशी दिवची मारका आनी ताका आनीक 17 टायम्स ताका सोडलो इतू म्हळ्यार कृष्ण येयलो त्या म्हळ्यार दुष्टांक नशपेचे करूके भक्तांक ऋषीचे करूके जावन वयता एकेकली ते तमणे आळांक घेवन येना फुडें तांकां सगळं दिवशीमान उडकी करप कृष्णान आनी ताका सोडप ते ताका कांय मनान गेले ना जरासंधाक कांय मनान गेले ना ताका कृष्ण सोडतो म्हळ्यार तो जैजलो म्हणून सांगून अशी एक तमणे हारवून गेले कडेन तो दुसरे आळांक घेवन तशी संहार चमकत होता थांगा त्यांचा कृष्णाला उद्देश आशिल्लो तशी जावन कृष्णान प्लान केन्ने शिकोर म्हणून ते वेळेरी नारद संग पंपता ते सभा मंडपान पंपता थंग पावना फुडें नारदा दिक्किलो तो बळी सांगिल्ल्या म्हणटा स्वीकरणान सगळं थंगा सिलाळांनी सट्टांनी कुडीन नारदा आद्य सांगिल्ल्या म्हणटा सगळं स्वीकरण केलें दुसऱ्या रिपीट करना ते तशें सगळं कोण जमच्यानीक नारदा लेगी कृष्ण निंगितात नारदा ये आम इति कोरका थंग इति करताय तू ती नीलोगा भूम चाळ नवे तवळी इतकी करताय थंगा ती नीलोगा सट्टांकी सबके वे सुगवे पांडव मारी सगळं इतकी करताय तांकां क्षेमम वे तशीच युधिष्ठिर इतकी करता तागेले भावी परिवाडी इतकी तो इतकी कोरू वता सगळं निंगिने तवळी नारदा मनांजने सगळं कोळ चाळूत यो कृष्ण जाल्यार नारदान संगीने सगळे म्हणजे आता युधिष्ठिराक कांय जे आमकां दिले कांय आवेश ना हे भौतीक लोकांत सगळे वटेन तो संतृप्त जानतस मागीर ब्रह्मलोकार सगळं कुठे जाल्यार ताका हे भौतीक लोकां मेटिरियल वर्ल्डांत युधिष्ठिराक आसता ताका कांय आवेश नाका एक कुट मात्र ताका जे आमकां मसिने मागीर कृष्णाले कोसलस मर्सी म्हळ्यार दया कारुण्यम ते जे आमकां म्हणून आग्रह तवळी कृष्णा आमकां जेन्ना एक युधिष्ठिराक एक राजसूय यज्ञ कोरता म्हणून आग्रह तशी म्हणून सांगता तवळी नारद सांगता कृष्णान पती जाता जाल्यार
थंग हस्तिनापुरांतू वच्चुका अशी म्हणून नारद अशी सांगता ते सांगून जमच्या आनीक इतिजन म्हळ्यार कृष्णांक मनांजने कृष्ण सक्टाले मन्ना तुसेने सक्टाल मन्ना इति करता म्हणून मनांजने जाल्यार पास्ट करता कृष्णांक प्रसंट करता फ्युचर करता सगळं कोळचाळत कृष्ण तवळी काय मनांजने नारदाके मनांजने हे सगळं कोळचाळत अशी म्हणून सांगीन जाल्यार अशी सांगूच्या आनीक सांगिने बागशिलाळांक सगळं ते मंत्री मारांक नाल्यार तांकां बेसलेळांक ते इश्टन जाले ना नारदान सांगिने तवळी ती केन्ना म्हळ्यार नारदा कृष्णान सांगिने एक कैरीं करू उद्धवाली निंगिने उद्धव असतील थांगा उद्धवाली सांगिने एक कैरी करू उद्धवा इति कोरकात तू सांगल्या म्हाका विश्वास तू सांग इति कोरका अशी म्हळें म्हणून म्हळ्यार आमी एक टीम वर्क जावन आमकां हें करू स्वयं आमी वट्टीक एक कैरी करू पण आमी एक ग्रुप जावन आसा म्हणून आपणे सक्ताल अभिप्राय जावन जावंका ते एक लेसन आमकां तांचे शिकू जातालें तेवळी उद्धवाली निंगिने आमी इति कोरका अशी तू सांगल्या म्हाका विश्वास तें देखून तू सांग इति कोरका म्हळें वळी उद्धवाकय कळता कृष्णा सगळं कळता कृष्ण स्वभाव एक म्हाका एक सेवनम दिनचे बेगी जावन तो मिजिल्यागी निंगिता अशी म्हणून मनान जावन सांगता अशी नारदान सांगिने शेरीत जरासंधाक दिमशी मारका ते जावन राजसूय यज्ञ करचे वेळेरी कृष्णान थंग वचुका अशी म्हणून सांगता ते सांगिने शेरीत युक्तन जानसीन कैरींत हें सांगिने अशी म्हणून सांगिने म्हळ्यार तेंका सांगता आमी कसलेय कैरी करू वेळेरी जावन सिन्सियर जावन रब्बुका तशीची फर्म डिसिशन जावंका आमगेलें फर्म डिटर्मिनेशन जावंका आमकां तें आमी कैरी करतो अशी म्हळें तूची मुलगी जावन अशी जावन रब्बुका अशी म्हणून तो सांगता तवळी उतरें कैरींत म्हाका वाचून जावन मनान जालें आसा मागीर सांगता म्हळ्यार भगवद्गीतांत सांगता कृष्ण चौथे चॅप्टरारी 9वा श्लोक जावन सांगता की जन्म कर्माच मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेदि सोऽर्जुन म्हळ्यार हे कृष्णा पती सिने कृष्णाने जन्नापती नाल्यार कृष्णा कर्म प्रवृत्ती पती कर्मापती सगळं जाण जमच्या आळ मरण जाण जाल्यार तो दुश्येरी भौतिक लोकांतू जन्म घेयना ताणे तो गेले लोकांतू आसतलो अशी म्हणून कृष्णान सांगिन आसा तेवळी हें कृष्णा लिहिलें सगळं आमी वाचील कडेक आमकां तशें सिनेक भाग्य मेळ्ळो आमकां सट्टांक तें आयकुचेळांकय सांगुचेळांकय सट्टांक तें भाग्य मेळ्ळो आमी सगळं हेची एकची विचारू सिन्याळंत इति म्हळ्यार सगळ्याले उद्देश विलेशू सगळ्यांक कृष्णा लिपा आमकां गोलोका मुच्चुका अशें म्हळ्यार सट्टाले आग्रह साधू जागो अशी म्हणून देवाली प्रार्थना करून मागीर उत्तरांग रबयता आनी तेंची उटीस जाल्यार तुम्ही क्षमा पावता आमी दिलेगी आमी सांगिन आसतना गुरुले श्रील प्रभुपादाले गौरवनितायले चरणाकडे करता तुम्ही म्हाका अशी एक सांगू कसिन एक चान्स दिले बेगीग मुरलीधर चरण दास प्रभु लेगी हे कोऑर्डिनेशन लगी सगळं भक्ता लेगी अनंत कोडी नन्नी सांगता तुमगे सट्टाल्यो अनुग्रह म्हाका जा आमकां इतें तें संगने तू शेवटी सांगी जाल्यार म्हाका क्षमा पावंका म्हाका तिर्ती कोन म्हाका हें कोन हाडका म्हणून विनीत जान तुमगे पांयांकडे एक व्हडले नमस्कार कोन रब्बेता हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्णा।